हांव बरें एका घरा गेलो तो भुरगो हांव वचोन मागणें जालें मागणें जावन थंय बसून इल्लें उलयलें हांव उलेवच्या म्हणसरी ताणें एक मोबायलाक एक इतलो तो वयर सकयल जालो की तो म्हणा लागलो लास्टाक आमी जेवीन हांव गे म्हणा लागलो सांजेर ते दाळ ती म्हणा लागली ज्यो उल्लेक्षण ताका आमी मोबायल दिता हांव त्या देखून तो विचारता ज्यो उल्लेक्षणाक मोबायल मेळटा म्हळ्यार आमी जेवया खोखो जेवया म्हणा लागलो आमचे समाज इतली वस्तूंचेर होंदोन चलोन आसा त्या देखून आमची दिश्ट कुड्डी जाल्या एकामेकाक आमी समजना एकामेकाक वेळ ना कित्याक आमकां एकामेका सांगता उलोवंक नाका त्या देखून आज आमी जावंक पुरो खंयच्याय संभ्रमाक गेल्या खंयच्या आत्मीय कार्याक गेल्या आमचोर धांवली एक घडी उलोवंक आमकां नाका आनी तेंय थोडे फावटी आमचे काल वळख आशिल्ल्या कडेन मात कित्याक वळख आशिल्ल्या कडेन हर एकल्या कडेन उलयल्यार कांय प्रॉब्लेम जाता ना हर एकलो मनीस त्या देखून आमची उपयोगाची मेंटॅलिटी यूज एंड थ्रो मेंटॅलिटी त्या देखून आज आमचें थंय मनशापण उणें जालां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोवा परमेश्वर सकाळ तुमकां सर्वांकी मागता आनी देवान दिलो दीस देवाक आमी आभार मानता सोम्या वर्त्या तरान तुवें आमचो मोग केलाय आमचें पोशण केलाय आमची राखण केल्याय आनी हर एका दिसा म्हळ्या बरी आमकां तूं परत उठयताय आनी सांगता हाडताय तुवें मोन केल्लें देखून आज आमी हांगा आसा देखून तुका आर्गां सगळ्या सृश्टेंत आसल्या हर एका वस्तू पासत आमकां दिल्ल्या त्या अपुरबाच्या जिविता पासत आनी आमकां बऱ्या तरान तुवें तुज्या वर्त्या मोगान रचलाय त्या पासत आमी तुका आर्गां आनी होगलाप दिता प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस आर्गां आनी होगलाप सोम्या तुका प्रणाम तुका कित्याक आमकां वर्त्या तरान तुवें पोसलाय आनी रचलाय आनी त्या प्रमाणे तूं सदांच आमकां चलोवन आसाय जेच्या वर्त्या मोगान तूं बरोवन आमी ओमतोवच्या खातीर आनी सदांच फळां बरी जावच्या खातीर तो आमकां आपोवणें दिता तो आमकां आपोवणें दिता जैतेवन जावच्याक न्हय फळां बरी जावच्याक तर आज आमी आमच्या जिवनांत पळोवचें जाल्यार मनशांचो मोग करा आनी वस्तूंचो उपयोग करा पूण चड करून कितें जाता चड करून वस्तूंचो मोग करतात मनशाक उपयोग करतात वी लव द थिंग्स अँड यूज द पीपल त्या खातीर आज मनशाची ती रूच आहा पळय ती आमी विसरल्या म्हणयात कशें आमच्या पयलींच्या काळार आमी पळयलें जाल्यार आमकां सांप्रदायीक खाणा वयर भोव रूच आसली जावंक पुरो ते पत्रडे जावंक पुरो ते कळ्ळळे जावंक पुरो आमचे मिठाचे गरे अशें आमकां जायती रूच आसली पालपणस मिठान गेल्ले आंबे हे सगळें बारी रुचतालें जिबेक रुचीक जातालें पूण आजच्या जनरेशनाक तें कळीत ना तांकां आतांचे पिझ्झा बर्गर आनी KFC आनी कितें कितें नानंत तरांचें जेवण आनी पिवण रुचता तशेंच आमच्या जिवनांत हे पयलेंचो तो मोग पयले एकामेका कडेन उलयतना आसलो संतोश आनी उल्हास आज आमकां दिसना गेटो मेंटॅलिटी म्हजे इतल्याक हांव रावता म्हजे इतल्याक हांव जियेता म्हज्या सगळ्या कडेन आसा त्या देखून मोगाचें न्हू थोडे फावटी कितें जाता आमचे कडेन आसतना आमकां हेरान सांगता संबंद रुसूंक कश्ट मारता हाका कारण इतलेंच हांव चिंता म्हजें सगळें संपूर्ण जालां म्हाका कोणाची गरज ना त्या देखून आमी कितें करता वस्तूंचो मोग करता मनशाक यूज करता जायते जाणांक तें संवयर पडलां थोडीं जाणां येवन म्हणटात हांवें जायतें यूज केलां फादर म्हाका आज दूख भोगता म्हणटात तें दूख भोगोन परिवर्तन केलें जाल्यार बरें आसा कित्याक सूख एकलोय करता हर एकल्या मनशाच्या जिवनांत थोडे सुखी जातात पूण तें परिवर्तन करना नव्या जिविताच्या वाटेक आमी चलोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर वस्तूंचो मोग केल्यार कितें जाता दुसरें आमी पळोवंक जाल्यार संवसारी वस्तूंचे मोगाची सर गरज आसा गी संवसारी वस्तूंच्या मोगाची सर गरज आसा गी कसो आमी वस्तूंचो उपयोग बऱ्यान करयेत मोगा बदलाक उपयोग करून घेवयेत ह्या संवसार वस्तू दिल्यात
देवान रस्तो आसतना मनशाक उंचल्या हांतार रसून म्हळें हें सगळें तुजें, ताची जबाबदारी तुका हांव दितां. जबाबदारी म्हणटा आसतना रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा आसतना आमी त्या 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 प्रमाणें तें उपयोग करूंक शिकत जाय. ताका आमी म्हणटा जबाबदारी. इज ए रेस्पॉन्सिबल मॅन, सी इज ए रेस्पॉन्सिबल वुमन म्हणटा आसतना कितें जाता थंय आमकां दिसून येता तांची जबाबदारी. तर आमी पळयलें जाल्यार हे आमी वस्तूंचो मोग केल्ल्या देखून कितें जाता. वस्तूंचो मोग केल्ल्या देखून संवसारार आसलें सगळें तात्कालीक म्हूण कळीत आसल्यार आमी वस्तूंचो मोग करूंक वेता. त्या वस्तू वयर अती मोग केल्ल्या देखून आमकां आमचें सगळें अस्तित्व त्या वस्तू वयर आमी दवरनासता. अलेक्झांडर सगळें झुजां झुजलो, जायते ताणें आपणयलें आनी हर एक वस्तू ताचे जाता आसतना अकरेक ताका मरणा वेळाची एक मतींत चिंता पायलें. आनी तें चिंता येता आसतना तो ताच्या सैन्याक सकडांगे आपोवन आनी कोण अधिकारी आसात तांकां सकडी आपोवन तो म्हणा लागलो, हांव मरण पावले उपरांत म्हज्या मरणाच्या पेटेक 2 दोंपले करीत जाय आनी 2 दोंपल्यांत म्हजे हात भायर घालून तुमी म्हाका व्हरत जाय. पुरशावर व्हरता आसतना हात भायर घालून व्हरत जाय अशें आसता. ताणें विचारलें, कित्याक धन्या अशें तूं सांगताय? तुजें मरण आमकां दुखीचें जावन आसा. तूं मरता आसतना आमची कसली दूख ती वर्णूंक असाध्य आसतली. म्हणटा तो म्हणा लागलो, ह्या संवसारांत अलेक्झांडर बारिसग्रेस्त, ह्या संवसारांत अलेक्झांडर भांगार रुपें तेच वज्र पयशांच्या राशींनी उपेल्लो जायते ताचे कडेन आसलें. पूण अकरेच्या दिसा मरण पावोन त्या जडतेच्या वाटेक तो वेता आसतना ताणें कांयच घेवन वचोंक ना म्हणल्यार निदर्शन जावन हांव वेच्या वाटेर भांगार पयशे घालून ताचे वयर म्हजें मरण तुमी पुरशांवार व्हरोंक जाय आनी म्हजे दोनी हात भायर घालूंक जाय. त्या हातांनी कांयच आसचें ना, कित्याक मरण पावल्या मनशान व्हरचें कांयच ना. त्या देखून ह्या वस्तूंचो मोग करता आसतना ह्या संवसारी तात्कालीक वस्तूंचो मोग करता तें आमकां कळीत आसा जाय. तें क्षणाचें मात्र तें आमच्या जिवनाक थोड्या वेळाचें मात्र. आनी अशें आसता आमी सयत असलो मोग वस्तूंचेर दाखयलो जाल्यार आमी संपूर्ण तरान त्या वस्तू वयर होंदोन जियेतल्या. त्या वस्तूंचो मोग अती जाता आसतना हेरांचो मोग उणो जाता, देवाचो मोगूय उणो जाता. कित्याक ह्या वस्तू वयर तुजो अधिकार, ह्या वस्तू वयर तुजी आशा चड जाता आसतना तुजें अटॅचमेंट तूं टॉक्सीक जाता म्हणटा आमी. चड पियेल्ल्या मनशाक पिवण्या देखून ताका मागीर तो बेबदो जाता. चड ड्रग्स काडलेलो मनीस टॉक्सीक जाता, कित्याक ताचे थंय ड्रग्साचो प्रभाव भितर 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 करवडोन आसता. आनी अशें आसतना आमकांय त्या प्रमाणे जियेतना देवाच्या वर्त्या उतरांचो नियाळ करूंक आमकां अवकाश उणो जातलो. कित्याक वी आर लविंग द थिंग्स, आमी वस्तूंचो मोग करता. त्या देखून आज पयलेंचो बाबार्थ ह्या पयलेंचें देवासपण आमकां पळोवंक मेळना. तर कित्याक म्हळ्यार आज वस्तू वयर मोग चड जाला, आधुनिकता वाडल्या, माध्यमां चड जाल्यात आनी तंत्रज्ञान चड जाल्ल्या देखून आमचे थंय नानंत तरेचे गॅजेट्स आयल्यात. आनी हे गॅजेट्स येता आसतना बऱ्या तरेन उपयोग करूंक कळ्ळ्यार मात्र त्या वस्तूंचो मोग आमी करिनासतना ते उपयोग करयत. कार्लो आकुतीस 15 वर्सां प्रायर तो सरून आतां तो सांताच्या पदवेक तो आयिल्लो आसता. ताच्या जिवनांत आमकां पळोवंक मेळटा कितेंय आधुनिकतांत कितेंय वस्तू तंत्रज्ञानांत नवे नवे वस्तू आयले जाल्यार ते वस्तू खंयच्या तरान देवाच्या मोगांत आमी उपयोग करयत शिवाय त्या वस्तू वयर आमी होंदोन त्या वस्तूंचो मोग करूंक न्हय. आनी तोच कार्लो आकुतीस ताच्या ल्हान प्रायरीस ताचे कडेन आसले मोबायल, ताचे कडेन आसले लॅपटॉप, ताणें ते एक येवकरिस्ताचे मिरेकल्स म्हणल्यार ते एक वेबसायट ताणें उक्तें केल्लें आसता. ताच्या त्या लॅपटॉपान जावं दी, ताच्या मोबायलान जावं दी, कितें आसतालें
एवकारिस्ता विशयांत जायते संगती तो तांचो स्टोर करून दवरतालो. एवकारिस्टा मिराकल खंयच कडी जाली की ती सगळी तो अटॅच करून दवरतालो आनी तेंच तो पळोवन 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 ते एवकारिस्ताचो वर्तो मोग ताणें केल्लो, जेजूचो वर्तो मोग ताणें केल्लो. आनी हाच्या कडेन कांय गॅजेट्स नाशिल्ले, तो कोण आउटडेटेड न्ही, तो अपडेटेड आशिल्लो. कितें सगळे गॅजेट्स येताले ह्या संवसारांत ते सगळे ताणें उपयोग केल्ले. तर अपडेटेड आसून सगळे गॅजेट्स आसून ते कशे उपयोग करचे म्हणल्यार सांत कार्लो आकोतीस आमकां एक वर्तें निदर्शन जावन आसा. नेणटो भुरगो जाल्यारय खंयच्या तरान देवाक पयलो स्थान दी जाय. तूं जो मोग केला बरी हेरांचो मोग करी जाय. त्या खातीरच तो ल्हान आसतनाच कोणेय इस्कलान झगडले जाल्यार तांकां दोगांक सांगात हाडटालो, तांच्या मद्याक संवाद करतालो आनी तांचो संबंद बरो जावच्या खातीर तांकां बेसावन दितालो आनी देवा कडेन मागतालो आनी तांचे सांगात संवाद करून तांचे कितें ते प्रॉब्लेम्स आसा ते सगळे इत्यार्थ करून, समस्या इत्यार्थ करून परिहार दिवन तो धाडटालो. थोडे पडी ते परिहार इस्कलान मेळनातल्या वेळार वेळ पावनातल्या तांकां काणकोण ताच्या घरा येतालो, घरा येवन बसतालो आनी ते समस्या सगळे संवाद मारिपात तो वित्यार्थ करून त्या भुरग्यांक दोगांकी मोगांत एकामेकाक मेळयतलो आनी ताचे उपरांत घरांत आपल्या आवयक सांगतलो तांकां कितें बरें इल्लें थोडे स्नॅक्स दी, तांकां कितें पिवंक दी म्हूण तांकां दिवन तो धाडनासलो. मोगाच्यान एक नेणटो भुरगो कार्लो आकोतीस आपल्या जिवनांत कशें वस्तूंचो मोग करचो न्हय, वस्तू उपयोग कशें करचे म्हणल्या विशयान ताणें आमकां सविस्तर बऱ्या तरान आदर्शमय जिवन तो जिवन आमकां ताणें दाखोवन दिलां. आनी आज आमी कार्लो आकोतीस ताच्या जिवनांत जायतें शिकोवंक आसा. देवाचो व्हरतो मोग, तो खतखतो मोग आपल्या काळजांत कशें जुवावन ताच्या सिसान ताच्या मेस्त्रीचो मोग केलो की त्याच प्रमाणे त्या मेस्त्रीचो व्हरतो मोग करूंक कार्लो आकोतीस म्हणटा देवाचो मोग ही एक एवकारिस्ताद्वारी आमी भोगता आसतना एवकारिस्त जावन आसा सर्गाक व्हरतो हायवे, राजरस्तो सर्गाक एवकारिस्त जावन आसा. त्या देखून एवकारिस्त व्हरतो मोग केल्ल्याक पाव जालें तेंच इनाम शांतीपणाचें आनी आज व्हरत्या तरान ताका सांत म्हणून आमी मानता. जर ह्या संवसारी वस्तूंचो मोग केलो जाल्यार आमकां देवाचो मोग उणो जातालो. दुसरें पळयतना संवसारी वस्तूंचेर मोगाची गरज आसा गी. संवसारी वस्तूंचेर चड मोगाची गरज जाल्यार कितें जाता म्हणल्यार पळया, एक वस्त तूं उपयोग करतालोय तर ताचेर अती मोगाची गरज ना, ताचेर अती मोगाची गरज आमकां दिसना. जावंक पुरो खंयचेय आसूं न्ही, खंयचीय वस्त आसूं न्ही, कितलेय इलेक्ट्रॉनिकांत एडवान्स जाल्ली वस्त आसूं ती उपयोग कर, पूण तातूंत मेतेर जावन. त्या देखून आज आमकां जायते जाणां म्हणटात ओ मोबायलार बसल्यार म्हाका पाटी येवंकूच कळीत ना, म्हळ्यार इज अटॅच टू द थिंग्स. ह्या संवसारांतल्या वस्तूंक तो अटॅच जाला, ते अटॅच जाला. त्या देखून तांचो चड वेळ तातूंत करसितात. तोच एक देव म्हणल्यार बरें जाला आतां. त्या देखून आमकां ताचे विणें जिवंक बारीक कश्ट. देवा विणें जिवंक आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, पूण ह्या संवसारी वस्तू विणें जिवंक बारीक कश्ट. पळया, एक सिंपल एग्जाम्पल तुमकां दिता. एखाद्या वेळा आमचे मोबायल खंय उरले जाल्यार आमी कितले पयस गेल्यार थंय धांवून येवन कोले म्हणून अरेंजमेंट करून आमच्या हातांत आसचें बरें पळयता. आमी मोबायल नासतना भायर वयचें भितर वयचें कितेंच आमच्या घरांत भायर सरल्यार आमकां तें जायचें तें ना तर कितें चुकल्यार बरें जाता. म्हज्या भावनां भयणीनो, आमी आज इतल्या दाबावाक वळाक जाल्या गी ते थोडे वस्तू नासतना आमकां जियोंक असाध्य जाता. जावंक पुरो आमीच एक वाहन उपयोग करता आसतना तें वाहन कितेंय चड उणें जालें, तातूंत थोडे रिपेर्स आयले, त्या वेळार ते रिपेरीक दवरून आमकां पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करून वचूंक कितले कश्ट. कित्याक म्हण आमी त्या वस्तूंचेर होंदोन आसा. वस्तूंचेर चड अती मोगाची गरज ना. अती मोग केलें जाल्यार हे प्रॉब्लेम येता. त्या देखून जायत्यांक हें कळीत जायना. आमी तसो चड मोग करता. आमी मोबायल दिनाका म्हणटा रागान न्ही, मोबायल दिनाका म्हणटा मसरान न्ही, मोबायल दिनाका म्हणटा तूं मोबायलाकच देव करून घेता आसतना पयलो स्थान मोबायलाक या लॅपटॉपाक दिता आसतना तुका देवाचो मोग खंय आसा. देवाचो मोग तुवें करूंक जाय, एकामेकाचो मोग करूंक जाय.
त्या देखून आज आमचे संवाद बारीस उणें जालें एकामेका कडेन आमी उलयना. पयले बसर बसले जाल्यार कलेक गिरबिजे सुकणी कशे आवाज करतात त्या प्रमाणे आवाज आसलो. पूण आज आमकां पळोवंक मेळना. आज कित्याक की म्हळ्यार तूं बसर सोडटनाय तुजे मोबायल ऑन आसता, थंय बसर बसल्यारय जाता, ट्रेनार जावन दी, एरोप्लेनार जावन दी, कोण एकामेकाक पळोवन तुजे बगले कोण बसला म्हणून तांकां कळीत आसना. आनी खंयची वस्त या खंयची मन जातीवन बसल्यारय तांकां कांय फरक पडना. कित्याक की म्हळ्यार तांचे मग्न त्या वर्त्या तांच्या ल्हान हातांत आसता त्या गोंबेचेर. त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमकां ही तितली गरज आसा की ती मिरवोन आमी ह्या वस्तूंची उपयोग करता जाल्यार ताचे वयर आमकां सर्तीक मोग उपसता. तर आमी ताका एक बॅलन्स करून त्या प्रमाणे आमी ते उपयोग करूंक जाय. एका वस्तूचो मोग करचो म्हळ्यार त्या वस्तूचेर होंदोन रावचें जावन आसा. त्या देखून ती मोग मनशाक यूज करचे आमी. ह्या वस्तूवर होंदोन ती वस्त म्हाका जाय जे म्हळ्यार हांव ह्या मनशाक यूज करता. आनी थोड्या जाणांनी अशें यूज केलां की म्हाका ही वस्त तुवें दी जायत दिनातल्यार हांव हें करचो ना तें करचो ना म्हूण जायते बनावटी रितीर आमी आज देवाक पयस करून ह्या वस्तूंचेर मोग चड करना आसा. अशें चड मोग केल्यान कितें जाता? पयलें वी बिकम गॉडलेस. आमी देवाच्या मोगांत आमी पयस वता म्हूण सांगेत. वी बिकम गॉडलेस. कित्याक पयलें जुवांचें पत्र 2 अध्याय 15 आनी 16वी वळ आमकां कितें सांगता? वापरबाय तरान तें वर्तें देवाचें उतर आमकां सांगता. पयलें जुवांचें पत्र 2 अध्याय 15 आनी 16वी वळ अशें आमकां म्हणटा. ह्या संवसारांत आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलनाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलवणी, तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत हें सगळें बापातावन न्हय बघा संवसारीतावन आयिल्ले. पळया, संवसारांत तातूंत आसलेल्या वस्तूंक आमी भुल्ल्या तर तांचे थंय देवाचो मोग ना म्हणटा. समजू हांव तुजे थंय देवाचो मोग नासतना तुवें जियेल्यार सुखी धाड. कित्याक देवाचो मोग गरजेचो, देवाचो मोग व्हरतो. त्या देखून थोड्यांक एक भोगप आसा. पवित्र जाग्यांनी आमी आसतना आपुरबाय तरान पवित्रपण सांबाळूंक जाय. आत्मीक तरान आमी आसा तर ते आत्मीकपण आमी सदांच दवरूंक जाय. पूण कितें जाता की म्हळ्यार थोडे फावटी आमी पवित्र जाग्यांनी आसतना, पवित्र जाग्यान आमी वस्ती करता आसतना थोडे फावटी आमकां तें कळीत जायना. आनी कळीत जायनासतना आमी अनंत तरेचे विदोळींत वस्तूंच्या मोगांत पडटा. त्या देखून आमी वस्तूंची मोगी जाली जाल्यार देवातावन आमी पयस गेल्या. वी बिकम गॉडलेस. देवाचो मोग उणो जाता, वस्तूंचो मोग चडटा. त्या वेळार जेवणसारची बुलावणी चड जाता. साम आंतोनीक असली बुलावणी आसा. असली बुलावणेन तुका बरें गिन्यान आसा, तुका जाणवाय आसा, यू हॅव बिकम व्हेरी इंटेलिजंट, तुका जाणवाय त्याचं देवशास्त्राची आसा. त्या देखून तुवें वडपण आसूंक जाय, व्हडले व्हडले हुद्दे तुका मेळोंक जाय म्हणून जेवणसाराच्या बोवारीन नाचताले खंय नाचताले आनी ताळयो पेटोवन म्हणटाले जो सांत आंतोनीन तुवें केल्ले कितले वर्ते सरमांव तुवें दिलाय, बोवा पुरबाचे सरमांव तुवें दिलाय म्हणून ताका ताळयो पेटोवन बारीस एक नाच करताले. आनी हें जाणा जाल्लो साम आंतोन कितें करता? देवा कडेन मागता ह्या जेवणसारच्या नाटण्यातावन हांव कशें वचों, ह्या संवसाराच्या बुलावणेतावन हांव कशें पयस रावों म्हूण नाटता आसतना ताका ताळो आयकता. वच तुज्या कुडाक आनी सगळें सारकें जातालें. आनी थंय वता आसतना बाळोक जेजू ताच्या त्या टेबलार नाचोन आसा खंय. आनी हें पळयलो संत आंतोन वर्त्या मोगान भरता. त्या देखून तो बाळोक त्याच ताच्या काळजान सदांच आसता. तुज्या काळीज नितळ कर, वच आनी तुज्या काळीज नितळ कर. नितळपणांत आसलो तो बाळका जेजूक आपल्या फासलेंत ते घेवंक सांगता. तर ह्या संवसारी वस्तूंचो मोग करूंक ताका नाडलो जेवणसार पळापळ घेता. ताचे उपरांत जेवणसार ताच्या लागीं आयिल्लो ना खंय. कित्याक की म्हळ्यार आमी नितळ निर्मळ जाता आसतना जेवणसारान लागीं येवंक जायना. मनशातावन वेगळाचार जाता. वस्तूंचो चड मोग आमी केलो जाल्यार मनशातावन आमचो वेगळाचार जाता. मनशापण आमी ओगडून घेता. पळया थोडीं जाणां म्हणटात कितलो बरो आसलो मनीस हो, आज ग्रेस काय येयले उपरांत हाका दोळे दिसनात म्हणटात, हाका मनशाची रूच ना म्हणटात.
कित्याक म्हळ्यार गिरेस्त ताका आयल्या वय, पूण प्रॉब्लेम कितें गिरेस्त वयचे प्रॉब्लेम न्ही. प्रॉब्लेम त्या गिरेस्त होंदोन वो जियोन आसा. त्या गिरेस्त तो लागदोन ताचो मोग करता. तर आमी पयशांक वस्तूंक पयलो स्थान दिता जाल्यार आमी मनशाक आनी देवाक पयस दवरता. त्या देखून पयलें स्थान आमी दिवचें जावन आसा देवाक आनी एकामेकाचो मोग करच्याक आमी तसलें स्थान दिवंक आसा. आनी तसलें बरेंपण देव आमकां सदांच दाखयता आसतना जेकोबाचें पत्र 4थो अध्याय 1ल्या वळींत आमी पळोवया. तुमचे मदें लढाई आनी झगडे खंय जावन उपजता. तुमच्या कुडी विश्वा भितर झूज मांडटेल्या कोट्या वडण्यात हांव न्हयवे. तुमी आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना देखून कुनी करूंक सयत तुमी तयार. पळया, ह्या दिसांनी जायते आमी पळयता आमच्या आसपास समाजान कितें सकडी घडटा तें आमी पळोवन आसा. तुमी आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना त्या देखून तुमी कुनी करूंक सयत तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना. त्या पासत तुमी झगडटात आनी लढाई करतात. त्या पासत तुमी ह्या संवसारी वस्तू मेळनातल्या वेळार झगडटात आनी लढाई करतात. कितले झगडे जायचे, कितले लढाई जायचे. जाग्या खातीर कितें कितें करन, कोणाची सिग्नेचर तांकां बुलोवन ती काडून जागो सगळो आपणाचो करन मागीर झगड्यांक कारण. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, कित्याक ह्या संवसारांत आसतना तूं कितें परमनंट जियेताय. इतलें सांगोन इतलें जाणवाय आसल्यार इतलें जाणवाय त्या पवित्र पुस्तकाद्वारे आमकां मेळ्ळी जाल्यार आनीक आमी तें सोडूंक तयार ना. कित्याक म्हळ्यार तसो व्हरतो मोग. त्या देखून म्हणटा तुमचे थंय त्या वस्तूंची आशा चड जाल्या तुमचे थंय झगडे आनी लढाई. आज झगडे आनी लढाई कितल्या तरान चलोन आसा म्हूण आमी म्हणटा. त्या देखून ह्या वस्तूंचो मोग, अंगाच्या पयशांचो मोग, अंगाच्या त्या भुंयचो मोग हो सगळो सट्टीक जाता आसतना आमचे थंय अभिलाशा स्वार्थ वाडटा आसतना झगडे झुजो वाडटा. येतात जायतीं जाणां म्हणटात आमकां एक चुरी ताणें वांटो दवरुना, सगळो ताच्या नांवार करून घेतला. कितलींशीं निदर्शनां मोगाचें न्हू. मागीर कोर्ट केस ते सगळे वकील म्हणून तांच्या फाटल्यान धांवचे पडटा. कित्याक हें जाय आसलें. बऱ्या तरान तुका दिल्लें सांगाता मेळोन वांटून केल्लें जाल्यार कितें प्रॉब्लेम आसलें. त्या देखून कितें आमकां आसा आमी जिवांत आसतना बऱ्या तरान जियेल्यार बरें. आनी तशें जियेचें तर ह्या वस्तूंची आशा आमचे थंय कनिश्ट आसा जाय, बलिश्ट न्ही. कनिश्ट वस्तूंची आशा आसल्यार कांयच प्रॉब्लेम येना. आमी ते वस्तू म्हजे 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 म्हणूंक तुजें कदळ जाल्लें. तूं हें संवसारान जल्मात आसतना हाडून आयिल्लोय की देवान ते दिल्ले जावन आसात ते उपयोग करूंक मात. उपयोग करूंक मात. थोडे फावटी आमी चिंता एका संस्थ्याक वेता आसतना ते सगळें म्हजें तुजें न्ही तें. तुवें येवच्या पयलें ते संस्थ्यांत आसा. त्या देखून बरें समजून घेतलें जाल्यार हर एकल्याच्या बऱ्या उपयोगाक तें दिलें जाल्यार संस्थो बऱ्या तरान चलता. ताच्या बदलाक हें म्हजें हाका रेस्ट्रिक्शन तें रेस्ट्रिक्शन जाता आसतना त्या मनशान दुसरे दुसरे उपाय दिवचे पडटा. ते थळा आडवटेक वचचें पडटा. ताच्या बदलाक बरे तरान हर एकल्याक एक आस्पाद आसा तर तुजे थंय आसले जावंक बरें ती वाहनां जावंक बरें ना नंतर जे वस्तू ते उपयोग करूंक आमी शिकत जाय. आमी रिजन दिता ओ ताच्या हातान गेल्यार तें पाड जाता, हाच्या हातान गेल्यार पाड जाता. तुज्या हातान गेल्यार पाड जायना. तूं घाला एक्सपर्ट इंजिनियर न्ही न्ही. त्या देखून आमी जायते पटेन चिंतिना. जायते पटेन ह्या खातीर आमच्या मदें झगडे आनी लढाई जाता वस्तूं खातीर. पळया मोगाचें चड जावन जायते जाण अशें उलयतना वाजबी समाजांत म्हणटात 3 कारणां खातीर झगडे जातात खंय. एक होन्नू भांगारा खातीर, दुसरें मण्णू जाग्या खातीर. आज पळयतात तुमी भांगारा खातीर कितले झगडे. ताचे कडेन एक नग आसा जाल्यार ताच्या लागींत पडली. 4 कांगणां भांगाराची बरी करून आलेलीं जाल्यार कोलो एक मोग घडये घडये येवन मेळचे. हे पटी ती कांगणां तांच्या स्वाधीन जालीं जाल्यार मागीर तो मोग खंय गेलो की मोग आसो त्या कांगणांत भांगारांत. सो मनशा वयर न्ही, मनशा वयर मोग खरो तो आसा जाल्यार तुका वस्तू वयर तो मोग आसना. त्या खातीर ह्या भांगाराचो ह्या भुंयचो भुंय म्हणटात
भुंयचो जायतो मोग आनी एक तिसरो मोग जावन आसा हेण्णू. होन्नू हेण्णू मण्णू ह्या तेगांचो मोग तुजे थंय येता आसतना तूं ब्लायंड जाताय, तुका दोळे दिसना. कित्याक म्हळ्यार पळयात तुमी हर एकांत हे 3 संगती आटापून आसतातच, त्या खातीरच जावचें जावन आसा. त्या खातीर आमी म्हणटा असल्या संगतींनी आमी भोव अपुरबाय तरान केअरफूल आसूंक जाय. आमी ह्या वस्तूंचो मोग करूंक वेसो न्ही, आमी मनशाचो आनी देवाचो वर्त्या तरान मोग करूंक आसा. मनशाक उपयोग करून वस्तूंक यूज केले, मनशाचो मोग करून वस्तूंचो उपयोग केलो जाल्यार बरें. ताच्या बदला वस्तूंचो उपयोग करून वस्तूंचो मोग करून मनशाचो उपयोग केलो जाल्यार कश्ट आसा. त्या देखून वस्तूंचो मोग करूंक न्ही, वस्तू उपयोग करच्या खातीर आमी वस्तूंचे गुलाम जाता. तिसऱ्या सायडीर पळयल्यार आमी वस्तूंचे गुलाम जाता. तो धनी जाता, वस्तू धनी जाता. त्या देखून आज कंट्रोल करता पळय कशें रिमोट कंट्रोल. हांव बरें एका घरा गेलो, तो भुरगो हांव वचून मागणें जालें, मागणें जावन थंय बसून येयलें उलयलें. हांव उलोवच्या म्हणसर ताणें एक मोबायलाक एक इतलो तो वयर सकयल जालो की तो म्हणा लागलो लास्टाक आमी जेवीन हांव गे म्हणा लागलो सांजेर. ते दाळ ती म्हणा लागली जेवून लक्षण ताका आमी मोबायल दिता. हांव त्या देखून तो विचारता जेवून लक्षणाक मोबायल मेळटा म्हणल्यार आमी जेवया, खोको जेवया म्हणा लागलो. आमची समाज इतली वस्तूंचेर होंदोन चलोन आसा, त्या देखून आमची दिश्ट कुड्डी जाल्या. एकामेकाक आमी समजना, एकामेकाक वेळ ना, कित्याक आमकां एकामेका सांगता उलोवंक नाका. त्या देखून आज आमी जावंक पुरो खंयच्याय संभ्रमाक गेल्या, खंयच्या आत्मीय कार्याक गेल्या, आमचोर धांवली एक घडी उलोवंक आमकां नाका. आनी तेंय थोडे फावटी आमचे काल वळख आशिल्ल्या कडेन मात कित्याक वळख आशिल्ल्या कडेन हर एकल्या कडेन उलयल्यार कांय प्रॉब्लेम जाता ना. हर एकलो मनीस त्या देखून आमची उपयोगाची मेंटॅलिटी, यूज एंड थ्रो मेंटॅलिटी, त्या देखून आज आमचें तें मनशापण उणें जालां. कितेंय आसूं न्ही तें बऱ्यान उपयोग करूंक आमी शिकत जाय. वस्तू जावंक पुरो देवान रचल्यो, सृश्टी देवान रचलेली, तातूंत आसले सर वस्तू देवान रचले, तांचें महत्व ताका आसा. त्या प्रमाणे आमी ते उपयोग करून घेवचे जाय. शिवाय उरले वर्तेनी पळया ती मोग एका वस्तूचेर आसल्यार सरपणसर जाता. ती एक वस्तू थोडी पळयतात आनी ती म्हाका जायत म्हणून तांकां बघता ती अशें आनी त्या देखून ती सोरतात. तुवें म्हाका नाका जाल्यार हांव कित्याक सोरता. थोड्यांक मेळ इलेक्शन क्लेप्टोमिनिया म्हणटा आमी, फळ इलेक्शन सोरी जाय, फळ इलेक्शन ते हात दी जाय, ताका हात मारी जाय म्हणटा, तितले एक्सपर्ट आसतात. त्या देखून थोडीं जाणां राखोनूच आसतात, तांकां खंयचेंय कांय पडोन वचना. जावंक पुरो ती इगर्ज, जावंक पुरो तें देव मंदीर, जावंक पुरो रिट्रीट सेंटर, जावंक पुरो आर्दांचें कपेल, थंय जाल्यार कितें मेळ्ळ्यार ताका हात मारची आसा. कित्याक आमच्यात कपेलांत थोडी निदाशी आतां फादर हांवें दवरले ते आज ना फादर, इतले पयशे आसले ते ना फादर, ही वस्तूच ना फादर. पूण कितलीं जाणां सांगची हांवें आयकलां. आनी अशें आसता आमी ताचे गुलाम जाल्ल्या देखून, वस्तूंचे गुलाम जाल्ल्या देखून आमकां तें वडटा आनी तें आकर्शण दिता. आनी त्या देखून आमी तसो बरो महत्व समजून घेवन उपयोग करूंक शकना. उपयोग कर देवाच्या राजा खातीर, उपयोग कर देवाच्या राजा खातीर. देवाचो कायदो आसा, वांत्यांत दशांश म्हणटा आमी. ते आमचे कॅथॉलीक समर्थेंत चड पळोवचें इल्लें उणें पडूं. हेर समर्थेन तुमी गेले जाल्यार दशांश कुट्ट बांदी दे न्ही फादर म्हणून तांकां तें तांच्या देवाक कितें दिवंक आसा तें देवाक दी. तुजो कायदो तो, त्या प्रमाणे तुजो कायद्यान तुवें दिता आसतना वर्तेपण तुका देव करतालो. देवाच्या कार्याक पावो तो वेळ, आमी देवाच्या कार्याक पावो तो वेळ दिवंक आसा. आमकां कळीत नासतना रावता हांव जावंक पुरो, आमकां कळीत नासतना काळोखांत आमी आसा हांव जावंक पुरो. उजवाड हे जाय, उजवाड येता आसतना, देवाचो उजवाड येता आसतना सगळें बरेंपण आमी भोगूंक शकता. एक स्त्री एक पटी वचून इलेक्ट्रीक कांब्याला घेवन झाडून आसली खंय सरान काडून. एकलो येवन विचार लागलो कित्याक बाई हांगा झाडटाय, म्हजी की भायर पडल्या, म्हाका दारू उक्तें करूंक जायना, म्हजी की भायर पडल्या, ताका हांव हांगा झाडना आसा. तो म्हणा लागलो खंय की खंय भायर पडल्या, घरांत हांव येताना खंय भायर पडल्या म्हण गोत्तू ना, खंय पडल्या गी देवा गोत्तू. पूण तूं तर हांगा कित्याक झडटाय, हांगा इलेक्ट्रीक कांब्यान लायट आसा न्ही ताका हांव हांगा झाडटां सोदतां.
की आनीकूय पडल्या कोणा ही बायल मनीस वचोन त्या इलेक्ट्रीक काम्या लागीं जाडटा थोडे फावटी आमचे सेन जाता आमकां कळीत नासतना कितें कितें आमी करन आमी देवातावन पयस आसांव आमचे थंय उजवाड येवचो बरो उजवाड हांगा आसा म्हूण तिणें जाडलें जाल्यार तिका की मेळटाय की तिच्या घर लागीं पडल्या कोणा हांगा पडटाय ते इलेक्ट्रीक काम्या लागीं ही हांगा जाडटा कित्याक म्हळ्यार हांगा लायट आसा थंय तिच्या घर लागीं लायट ना तिका भितर वचोन लायट घालूंकय जायना कित्याक घर बंद आसा असं जाल्यार चिंतप आमचे थंय आसतना काळोखांत आमी आसतना उजवाड पळोवंक आमी सकाळ जाय तर क्रिस्ता लागीं आमी वचूं जाय देवा लागीं आमी वचूं जाय ना तर कितें जाता आमी त्या वस्तूंच्या मोगार पडोन 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 आज थोड्या जाणांक आमी म्हणटा तें सारकें ना हें सारकें ना अशें जाता तशें जाता ओ मनीस आमचे सेकंड PUC जावन दी डिग्री जावन दी थोड्यांची गत पळय जाय मोगाचें न्हू असली गत जाल्या की ते इतले ते वस्तू राट्यात जाल्यार ते नासतना ताका न्हीद वोंक जायना एक भुरगो आयिल्लो PUC ताची आजी आपोवन हाडटाली पळय ताका ते मोबायल ताच्या हातान नातल्यार ताका जियोंक साथ दिता ना ताची ही राराय म्हणी पळय जाय त्याच प्रमाणे कोण सकडी थोडे ड्रग्स घेतात तांकां ते ड्रग्स नासतना तांच्या जिवनान जियोंक बारीक कश्ट थोड्या 1-2 वर्सां आदीं तुमी आयकलां जावंक बरो आमच्या त्या मंगळूर शहरांत कितलेशे जाणां तरणाट्यांक धरून व्हेल्लें आसा तांच्या मागीर घरच्यांनी तांकां पयशे दिवन सोडयल्लें आसा वय पूण धरून व्हरता आसतना कित्याक त्या ड्रग्सांत घडी म्हणल्या पर्यंत ती इनवॉल्व आसली आनी अशें आसतना तातूंत हांव भायर येवंक जायनातल्या वेळार तेजे गुलाम जावन त्या प्रमाणे पयशे सोरूंक शिकोवन तेणें ते ड्रग्स पेडलरां सांगाता मेळोन जायतें ताणें वायट केल्लें आसा त्या देखून आमी कितें जाता आमी ताका गुलाम जाता एकली एक दृश्टांत सांगून आसली घराक उजो पडल्या तेन्ना सगळ्या घरच्यांक ताणें भायर हाडिल्लें खंय आनी उरलो एक तोडो अवकाश उजो सगळो पेटच्या पयलें कितें हाडचें म्हूण पळयत आसा आल्बम आसलो खंय व्हडलो आल्बम काडून धांवन आयली ती तामिळनाडूची आनी तेच्या उपरांत तें घर लासलें ताणें केरळाक शिफ्ट केलें केरळांत एका देवीग्रे तिरुमंदिरांत ती आसली आनी त्या वेळार ती म्हणटा म्हाका भोव अपुरबायचो मोगासो जावन समज आल्बम हांव केरळाक व्हरता आसतना मॉइश्चर देखून सगळे फोटे ते माजोवन गेले आल्बम ओपन करून पळयता फोटे नात माजोवन गेल्यात बेजाराय बघून ना म्हणटा ती बेजाराय बघून ना म्हाका कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार हांव ऑलरेडी ह्या मागण्याच्या वर्त्या मजतींत देवाक लागीं सरली आतां म्हाका त्या आल्बमाच्या पट्यांची चड गरज म्हूण दिसोना माजोवन गेले जाल्यार वचोन दी तात्कालीक तरान हांवें तें घेतलें आनी देवाचो चड मोग आमचे थंय जाता आसतना आमी देवा सांगात एक जाता तरणाट्याक बारी आशा आसली वस्तूंची वेता तो एका याजका लागीं आनी तो आपल्या वस्तूंची आशा कशी उणी करची म्हूण विचारता आसतना याजक ताका आपोवन व्हरता एका जनेला लागीं वयर फर्स्ट फ्लोरार आनी थंय न्हू तो ताका पळय भायर पळय म्हणटा आनी तो विचारता कितें तुका दिसता भुरगीं बाल मनशां दादले मनीस चर वाहनां सगळीं दिसतात ताजे उपरांत ताका भितर आपणाट एका आरशा लागीं रावयता आनी म्हणटा आतां तुका कितें दिसता आतां तूं आरशान हांव दिसता तो म्हणटा तसो आरसो ग्लास वय ग्लास पूण डिफरन्स कितें म्हळ्यार त्या आरशाक सिल्वर फॉयल ना ह्या आरशाक सिल्वर फॉयल घाला त्या देखून ताका त्या सायडीचे तुका दिसना ह्या सायडीचे मात दिसताय थंय तुका सिल्वर फॉयल नातल्या देखून त्या सायडीचें कितें आसा तें दिसता आमच्या जिवनांत जायते बडे अशें जावचें आमचें थोडें कुलटेपण येता आसतना आमकां त्या सायडीक कितें आसा तें दिसना मनीस आमकां दिसना वस्तू आमकां दिसतात वस्तूंचो व्हरतो मोग आमी करता आनी अशें आसतना तुज्या काळजांत त्या वस्तूंचो मोग रिगलो जाल्यार देवाचो मोग उणो जाता म्हणटा समजू हांव मातेवचो वांजेल 6व्या अध्यायान तुमी पळयलें जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा मातेवच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत 21 ओळ कितें म्हणटा तुजे दिरवीं ह्या संवसारांत तूं पुंजोवन बसनाका म्हणटा तुजी दिरवीं ह्या संवसारांत पुंजोवन बसनाका कित्याक ह्या संवसारांत पुंजल्ल्या दिरव्यांक कला म्हणटली वाळयकताली आनी त्या प्रमाणे तुजें सर नास जातलें आनी तशें आसता तुज्या जिवनांत तुवें दिरवीं पुंजय जाय त्यात सर्गाच्या दायजांत आनी मुखार कितें म्हणटा पळय कोणाकच दोग धनयाची साखरी करूंक साथ दिना कारण एकूच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो
वा तो पयला लाभ जातालो आनी दुसऱ्याची वेपार करतालो, तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो मोग आमी चड आनी चड केलो जाल्यार देवाचो मोग क्रमेन आमचे जावन उणो जातालो. एकामेकाचें मनशापण चियोंक आमी विसरतले. तर देवा कडेन मागया, देवाचे वरती ससाय तो आमकां दिता आनी त्या प्रमाणे जेजूस आमचे सांगात आसतना कितेंच उणें आमकां ना. दोगा धन्यांची सक्री करूंक आमच्यान जावचें ना. देवाक पयलो स्थान, देवाच्या रचनेक भोव जबाबदारीतारान आमी भोव अपुरबायेतारान मोग करचो आनी वस्तू उपयोग करचे. वस्तूंचो मोग करून मनशाक उपयोग न्हय, वस्तूंचो उपयोग करचो, मनशाचो मोग करचो. जबाबदारेंत देवान दिल्लें तें वर्तें कार्य आमचे द्वारे ताणें ताची महिमा प्रगट करच्या दिला. त्या प्रमाणे आमी एकामेकाच्या मोगांची येवया. पयलो स्थान मान त्या देवाक आमी दिवया. उपरांत जें कितें संवसारांत आसा त्या वस्तूंचो उपयोग करून बरें जिवीत आमी जोडया. सरस्वती विनोद गांगुळे आनी तेज्या टिमाक आनी सर्वांक तुमकां वर्ते आशिर्वाद आनी बरो. सरस्वती देवाच्या वर्ता काळजांत आमकां जागो आसूं. पयलो स्थान मान देवाक आनी एकामेकाचो मोग आनी ह्या वस्तूंचो पक्काच उपयोग. ताच्या वयर वर्तो मोग नाका आनी तेन्ना आमचें जिवन बऱ्या तरान बॅलन्स जावन मुखार वचून आमकां आदार जातलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.